आज सकाळी काही न्यूजपेपराचेर बातमी आयल्या की मडगावच्या पुलीस स्टेशनाच्या 100 मिटराचेर कॉमान काल फातोडेचेर एका बायलेचेर अटेम्प्ट टू मर्डर जालो आनी तिच्या घरा रॉबरी जाली. पुलिसान एका मनशाक अरेस्टूय बी केला काल. आनी रिपोर्ट्सा प्रमाणे तो मनीस जो अरेस्ट जाला तो कितलेशेच दीस जाले मडगाव म्युनिसिपल गार्डनान रातचो न्हिदतालो. आता मडगावचे हे जे म्युनिसिपल गार्डन आसा ते एंटी सोशल एलिमेंटाचे अड्डा जावन पडला. गार्डनूच न्ही, तुम्ही स्टेशन रोड पळयात नाल्यार तुम्ही म्युनिसिपालिटी फाटल्यान वतात, कारेबानार वतात, मालबाटान वतात, आक्या वतात, खंयी वतात, हे एंटी सोशल एलिमेंट्स आसतात. हे सगळे मायग्रंट्स थंय जे आसतात ते पितात, झगडटात, मस्ती करतात, सगळी घाण करून दवरता, बुरशेपणां करून दवरता मडगांवान. पूण पुलीस हाचेर कांयच एक्शन घेना, एटलिस्ट घेतिल्ली तरी दिसून येना. आता मडगावच्या आमदाराकूच तुम्ही पळयात, तो म्हणटा की 10 मागीर आपूण न्हिदता, रातचें कितें जाता तें आपल्याक खबर नासता. आनी एके कडेन ताणें पुलिसांक फोन करून इन्स्ट्रक्शन दिलें की जे सगळो न्यूसन्स हे मायग्रंट स्टेशन रोडाचेर करता ताजेर 9 मंथर एक्शन घेयात, मागीर ते जतमारले म्हणून. आता अशा परिस्थितीन हो काल जो इन्सिडंट जाला, आज हांव तांकां सकाळी मेळपाक गेल्लो म्हणून म्हाका ती घरा नाशिल्ली, पूण तांच्या एका रिलेटिव्हान म्हाका सांगलें की ती बरी भिल्या आनी एका रिलेटिव्हागेर रावपाक गेल्या, रेस्ट करपाक गेल्या. हांव तांकां आय विश हर स्पिडी रिकवरी. आनी आता हो इन्सिडंट इज अ वॉर्निंग सगळ्या मडगांवकारां खातीर. हांव सगळ्या मडगांवकारां कडेन मागता की आता तांच्यांनी जागृत जावपाची गरज आसा, अलर्ट जावपाची गरज आसा. कित्याक अवर सेफ्टी अँड सेक्युरिटी इज एट स्टेक. आनी हाजेर हांव फाटले 1.5 वर्स जाले बोवाळ मारता, पूण ताजेर अजून पर्यंत कांयच एक्शन जाल्ली दिसून येना. हांव पुलिसाकूय सांगपाक सोदता की ज्या मनशाक तांच्यांनी काल अरेस्ट केला ताजेर अटेम्प्ट टू मर्डराचे चार्जीस लावचे. आनी हे जे सगळे एंटी सोशल एलिमेंट्स मडगांवान आसा, जे सगळे मायग्रंट्स बसता, मस्तीपणां करता, गरज पडल्यार तांकां भितर उडोवचें, पूण तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची, कोणाच्याच प्रेशराचेर येवचें न्ही. हे म्हजी मागणी पुलिसां कडेन आसा. ना जाल्यार हो आज इश्यू ल्हान दिसता, बट दीस इज गोइंग टू बी अ मॅटर ऑफ कन्सर्न फॉर ऑल द मडगांवकार्स इन फ्युचर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.